क्रूज सिल्वा हांणी राज्य कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं कितल्या कर्मचाऱ्यांक नोकरी मेळ्ळा असो प्रश्न विधानसभेत उपराशिल्लो। तशेंच आयोगान आतां मेरेन घेतिल्ल्या परीक्षेंतल्यान कितले उमेदवार सरकारी नोकरे खातीर पात्र थारल्यात आनी वर्गा प्रमाण उमेदवारांनी कितले टक्के गुण मेळयले उपरांत पात्र थारतात असो प्रश्न आमदार प्रवीण शेटान विचारिल्लो। ह्या आयोगा वरवीं परीक्षा सुरू आसात। सरकारी नोकरेर भ्रष्टाचार जावचो न्हय हे खातीर सरकारान कांय वर्सां आदीं सरकारी खात्यांतली क श्रेणीची पदां भरपा खातीर कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापणूक केल्ली। आयोगाच्या परीक्षेंतल्यान आतां मेरेन 753 जाणांनी सरकारी नोकरे खातीर पात्रताय मेळयल्या। तशेंच जनरल कॅटेगरीच्या उमेदवारांक 45% गुण, ओबीसी 40% गुण आनी SC ST उमेदवारांक 35% गुण मेळ्ळ्या उपरांत पात्र थारता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट केलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।